येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी बुधवारा संसदेत सादर केलो अर्थसंकल्प. अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी घेतल्या उपरांत सादर केल्लो हो 5वो अर्थसंकल्प. बाबूश मोन्सेरात खटल्याची पयली सुनावणी आयच्यान. पीएसएनजी न्यायालयान मडगांव सत्र न्यायालयांत वर्ग केला प्रकरण. 17 फेब्रुवारीक उरफाटी तपासणी करपाचे आदेश. म्हापशेच्या स्फोटाचो आयलो अहवाल. रेग्युलेटर आनी सिलिंडर जोडपी ह्या पायपांतल्यान जाल्ली गॅस लिकेज. 2 जाणांक अटक. म्हापशेच्या डांगी कॉलनींतल्या रेस्टॉरंटांत 22 जानेवारीक जाल्लो स्फोट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी बुधवारा नरेंद्र मोदी सरकाराचे वतीन संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो. सीतारमण जुलय 2019 वर्सा अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी घेतल्या उपरांत आपलो 5वो अर्थसंकल्प सादर करतात. 2023-2024 वर्साचो अर्थसंकल्प आदल्या अर्थसंकल्पाच्या बुन्यादीचेर उबारतले आनी भारत @100 खातीर नक्सो आसतलो अशें सीतारमण हांणी सांगलें. फुडल्या वर्सा जातले भौशीक वेंचणुके आदी निमण्या पुराय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन हांणी भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गार आसा आनी उजवाडाच्या फुडारा कडेन वता अशें सांगलें. करदात्यांक आनी अर्थव्यवस्थेक चालना दिवपा खातीर सीतारामनान नवे कर पद्दती खाला कर स्लॅबात व्हड बदल आनी रेल्वे आनी भांडवल खर्चात व्हड वाड करपाची घोशणा केला. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure
the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सत्र न्यायालयात बाबूश पॉन्सेरात खटल्याची पहिली सुनावणी आयच्यान सुरू जाल्या. PSNG न्यायालयान हे प्रकरण सुनावणेक मडगांव सत्र न्यायालयात वर्ग केला. ते प्रमाण मडगांव सत्र न्यायालयान 17 फेब्रुवारी 2023 दिसा या प्रकरणाची उरफाटी तपासणी करपाचे आदेश दिल्यात. दक्षिण गोंयचो मुखेल जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगान 2008 पणजे पुलीस स्टेशनार जाल्ल्या हल्ल्याच्या खटल्याची सुनावणी मंगळारा सुरू केली. जातून पणजेचो आताचो भाजपाचो आमदार आंतान्सियो बाबूश मोन्सेरात आनी ताळगांवची आताची भाजपाची आमदार जेनिफर मोन्सेरात हे मुखेल आरोपी आसात. फेब्रुवारी 2008 मोन्सेराताच्या फुडारपणाखाला पुलिसांनी कथीत मारबडय केल्ल्या मोन्सेरात समर्थकाची सुटका करात अशी मागणी करत काडिल्ल्या मोर्चाक हिंसक मोडण लागिल्ले. पुलिसांनी लाठीचार्ज केल्लो, टियर गॅस सोडिल्लो. हातूंत बरेच पुलीस आनी आंदोलक जखमी जाल्ले. Now it is posted on 17th of February for further cross. Sir, what about this accused number 3? What is the application? Then he has filed application for renewal of passport, so which is posted for orders. On the 17th. Yes, on the 17th. Plus further cross examination. How many witnesses have been examined there in Panjim? Only for this is the first witness. Starting here? Yes. The process starting here. It started in Panjim or it started Yeah, it here? was started in Panjim. Some of us had cross examined. Now the further cross examination will be. The witness will be at the complainant? Yes, Mr. Tushar Lotliga. Tushar Lotliga. He was supposed to be examined today. No, today is only it was fixed only appear. Yes. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी. 450 जाणांक सनदी भेटयल्यात. 1650 मयेकारांक अजून सनदी मेळपाच्यो आसात. एकाच डॉक्युमेंटाच्या आदारान सनदी भेटोवपाचो अधिकार आतां सरकारान दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याक दिल्या. सद्दां 2 वरां सनदी भेटोवपाची प्रक्रिया चलतली. मयेचो आमदार पेमेंट शेटान सांगले. मयेच्या स्थलांतरितांचे मालमत्तेच्या प्रश्नाक तेन्नाचो भाजपाचो मंत्री प्रकाश फडतेन क्रॉनिक प्रश्न अशी उपाधी दिल्ली. मयेकारांक मालकी हक्क अजूनय मेळ्ळे नात. दोंगर पोखरून हुनीर काडपाची यत्न भाजपा सरकारान केल्यात खरे, पूण केंद्रात आनी गोंयांत दोनय कडेन भाजपाचीच सरकारां सत्तेत आसूनय मयेकारांक क्लास 2 सनदी भेटोवपाक भाजपा सरकाराक यश आयलां. 31 मार्चाची डेडलायन डेप्युटी कलेक्टराक दिल्या. तेतून कितल्यो आनी कोणाच्यो सनदी निकालात काडटा ते पळोवपाचें. 2014 जो एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप अँड ग्रँड ऑफ लँड हो जो कायदो पारीत जालो आनी त्या कायद्याच्या अंतर्गत मयेवासियांक सेकंड क्लास ऑक्युपंट म्हणून सनदी दिवपाचें काम सुरू जालें. 2022 पर्यंत 450 अर्ज जे ह्या ऑफिसांनी येयल्ले ते अर्ज निकालाक हाडले आनी जे 1650 अर्ज बाकी आसले हे काम खंय तरी थोडेशे धिबे पडटाले आनी ताका लागून आमी सरकाराक विनंती केली की ह्या कायद्यान थोडीशी दुरुस्ती जावपाक जाय
जे 2 डॉक्युमेंट सरकार मागतालो, जी सक्ती केल्ली की एका मनशाचे घर त्या जाग्यार आसा हे दाखोवपाक सिद्ध करपाक लागून जे 2 डॉक्युमेंट मागताले ते खंय तरी सरकारान एखादा डॉक्युमेंट दिवन सुद्धा हे अस्तित्व तेजे आसा अशें प्रूफ तेका दिता हे ग्राह्य धरचे अशें आमी सरकारा कडेन विनंती केली. सरकारान तेची मान्य करून हे एमेंडमेंट हाडले आनी एका डॉक्युमेंटाचेर आतां मयेकार आपले अस्तित्व जे आसा त्या जाग्यार रावता हे दाखोवपाक लागून एका डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर हे प्रूव्ह करूं शकता. सेकंड क्लास सनद ही भाजपाच्या 15 वर्सांच्या सत्ता काळातली मयेकारांक देणगी. एकी वटेन समिती आंदोलनां करताली, दुसरी वटेन प्रश्न सोडयलो म्हण सत्कारे घडोवन हाडटाली. 15 वर्सांतली उदरगत म्हटल्यार क्लास 2 सनदी दिवपाक एकच डॉक्युमेंट आसचो हे निश्चित करपाक 2023 उजवाडचे पडले. आता खंय सरकारान दिवचलच्या डेप्युटी कलेक्टराक सनदी भेटोवपाचे अधिकार दिल्यात. लक्षात घेवपा सारकी गजाल, मयेकारांक मालकी हक्क मेळटले अशें खंयच सांगिनासतना अस्तित्व सिद्ध करूं येता अशें आमदारान सांगलें. आयकात. आनी हे जाल्या नंतर अजून एक आमकां रिक्वेस्ट सरकाराक आमी केली, जी हियरिंगा खातीर आमच्या मयवासियांक सगळ्यांक पणजे वयचें पडटालें आनी एडिशनल कलेक्टर 1 ह्या केसींचे सगळ्यांचो हियरिंग घेतालो आनी तेच्या नंतर निकालाक काडटाले. अशा वेळार सगळ्या गोंयकार हांगासून पणजे वचप आनी थंयसर एखाद्या टायमार समजा जर एडिशनल कलेक्टराक दुसरे कसले काम येयले जाल्यार त्यो केसी सुद्दां परत पोस्टपोन जाताल्यो आनी खूब खळबळी जाताली. म्हणून आमी सप्टेंबरान सरकाराक एक विनंती केली की हे जे हियरिंग आहा ते पूर्णता हे पावर्स जे आहा ते डेप्युटी कलेक्टर दिवचले ह्या ऑफिसराक दिवचे. आमकां 24 जानेवारी 2023 हे डेलिगेशन ऑफ पावर्स टू डेप्युटी कलेक्टर अशी ह्या ऑफिसराक ती ऑर्डर दिल्या. आता ऑर्डर काडलेली आसा पण आता बेगींतल्या बेगीन ह्या हियरिंगाचे ज्यो प्रलंबीत ज्यो केसी आसा 1650 जश्यो केसीस प्रलंबीत आसा त्या केसींचो निकाल हाडपाक लागून डेप्युटी कलेक्टर हे केसीस डेली बेसिसाचेर दर दिसा 2 वरां म्हणजे सकाळी 11:15 ते 10:30 ते 11:15 पर्यंत आनी सांजे 2:30 ते 3:30 पर्यंत ह्यो केसींचो निकालाक हाडपाक लागून ह्यो केसींचे हियरिंग तेंच्या दरबारान जातलें. तांकां जे निर्देश दिल्ले आसा की मार्च 31 मार्च पर्यंत ह्यो ज्यो जितले ज्यो घराच्यो केसीस आहा ह्यो प्रलंबीत केसीस निकालाक हाडपाक जायो अशें तांकां निर्देश दिल्ले आसा. त्याच प्रमाणे शेतांची भाटांची जी सर्वे चालू आहा ह्यो घराच्यो केसी जाल्या नंतर त्यो सुद्दां केसीस हियरिंगाक घेवपाक जायो आनी ते सुद्दां काम जलद गतीने करतले अशें सुद्दां निर्देश सरकारान डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी भक्ती पै बाळगी. कोलवा पुलिसांनी मायना कुडतरीच्या एका मनशाक 5 लाख रुपया गांजा सयत रंगे हात धरलो. आरोपी कोलवा भाड्याच्या कुडीत रावतालो. कोलवा पुलिसांनी धाड घालून 20 वर्सां पिरायेच्या इरफान अहमदाची गुठली उखल्ली. ताचे कडल्यान 5.100 किल गांजा जप्त केला. आयकयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावताक. आज कोलवा पुलिसांनी इरफान अहमद म्हणजे त्या भुरग्याक अरेस्ट केले कडेन आसा आनी तेचे कडच्यान 5 किलो जो गांजा आसा हो त्यांनी रिकवर केले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर तेंचे कडच्यान 2 मोटरसायकली आसात ह्योय तेणी अटॅच केले कडेन आसा. हे जे गांजाचे जे धंदो करतात हो आतां खूब जाले कडेन आसा आनी जस जशें सिजन कॉमर्स जाता आनी हो बेल्ट जो आसा हो सगळो बेल्ट आसा तो बीच बेल्ट असले कारणान हांगा चड ड्रग्सांचो धंदो जो आसा हो चालू आसता. हेजेरच आज कोलवा PIN आनी तेंची टीम एक फॉर्म करून तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी ह्या टिमीन ह्या भुरग्याक अरेस्ट केलो. आतां पळोवचें पडटलें की ह्या भुरग्या कडच्यान आनी कितें मेळटा काय म्हणून कित्याक ऑलरेडी हो जो भुरगो आसा हो मडगांव जे पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिडिक्शनाक केसी आसा तो सुद्दां चेंज स्नॅचिंग ह्या केसीक आसा म्हणटकीर हो आनी कितेंच्या केसीक आसपाक शकता. आतां जशें आमी जेन्ना PIक बी जालें त्या टायमार तांणी सांगलें की आमची इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें चालू आसा आनी आमी पळयतात तो आनी कितली केसी
इन्वॉल्व आसा काय म्हणून ऑलरेडी ताका कोर्टान जो आसा JMST कोर्टान ताका 4 दिसांचो रिमांड दिले कडेन आसा आनी फुली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हे PI थेरॉन डिकोस्टा जो आसा वो करता. We have received reliable information, and based on the reliable information, we have conducted a narcotic raid at rented premises which is belonging to Raymond Rodriguez at Vanilim, Kolwa. And in the rented premises, we have caught one person by name Irfan Ahmed, age 20 years, residents of Wagule, Maina, Kuttarim, Salsette, Goa. Okay, he was found in illegal possession of 5.100 kgs. Okay, 5 kilos 100 grams of narcotic substance, that is ganja. Thereafter, we have also seized 2 more scooters from the same place, and we have attached all these articles, and we have booked the case under NDPS Act 1985. Today we have produced him before the Honorable JMFC Margaon, and 4 days police custody remand has been obtained. गोवा 365 खातीर समृता खणगावकर, रमेश नाईक राऊत आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेच्या डांगे कॉलनींतल्या हिलटॉप बार अँड रेस्टॉरंटाक 22 जानेवारीक व्हडलो स्फोट जाल्लो. गॅस लिकेजीक लागून हो स्फोट जाल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अहवालांत नदरेक आयला. रेग्युलेटर आनी सिलिंडर जोडपी ह्या पायपांतल्यान लिकेज जाल्ली. ISI मार्क नाशिल्लो अशें पुलीस निरीक्षकान सांगलें. ह्या संदर्भात दोगांक अटक केल्यात. 22 तारखेक सकाळी 5:50 थंयसर हिलटॉप शॉपान डांगी कॉलनी धुल्यार हांगासर एक ब्लास्ट जालो. आमकां कॉल येयले. PSI गौरव नायक थंयसर गेलो. फायर एक्सिडेंट रजिस्टर केलो. त्या ब्लास्टान थोडे मोटरसायकली आनी सम फ्लॅट्स वर इंजर्ड, सम फ्लॅट्स वर डॅमेज्ड. So fire accident was registered and investigation was taken up by PSI Gaurav Naik. During the investigation, he wrote letters to all the concerned departments like fire department, electricity department, to come and inspect the premises to find out the reason for the blast. So all the departments, relevant departments conducted inspection. We also conducted joint inspection along with fire brigade officials. And today, that is 31st today, we received a report from fire department stating that the fire was caused because there was a leakage in the hose. Hose is means the pipe which connects the regulator and the cylinder. So there was a leakage there, and the hose which was used was a local hose which is not ISI marked. So we have that hose along with the regulator, and they have given in the report that it is because of negligence of the owner that the blast took place, as the gas leaked from the hose and vacuum was created, and because of some spark there was a blast of high intensity. Registered a case today under section 285, 336 and 427 read with 34 IPC against Ramkrishna Chandrakant Mahekar and Pramila Ramkrishna Mahekar. We have arrested both of them. They are sent for medical examination, and further investigation is going on with PSI Viraj Korgaonkar under the supervision of SDPO Mapsa Juba Dalvi and SP North Shri Nidin Walsa. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. कोपरवाडो कुर्टी खांडेपारा राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान अचकीत सर्व्हिस रोडार वचपी मोटारीक लागून फाटल्यान येवपी एका मोटार आनी 2 बशी हांचे मदीं अपघात जालो. बरें म्हूण बरें अपघातांत वट्ट 4 वाहनां सांपडलीं, पूण कोणूच जखमी जालो ना. पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण जायलो मोटार चालकान अचकीत गाडी सर्व्हिस रोडार घेवपा खातीर उजवे वाटेन वळयली. तेन्ना फाटल्यान येवपी सेलेरियो मोटरीचो धपको तिका बसलो. त्याच वेळार कर्नाटकासावन येवपी बस मोटरी सयत एकामेकाक धपको दिलो. अपघातांत दोनूय प्रवासी ते भायर बशींतले सगळे प्रवासी वाटावले. पूण लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण गाडयो चड करून मदींच वळण घेतना गोंधळ जाता आनी अपघात जाता. जबाबदार नियोजन नाशिल्ले सरकारी अधिकारी. आयकात.
फाटल्याच्यान एसटी आशिल्लो पळय न्ही तो सामको रश ड्रायव्हिंग आशिल्लो एसटीन ह्या कारां मुकली आनी ह्या कारान ते झायलोक मुकली एकामेकाच्या फाटल्यान मुकलेले आसा हांवें 2 म्हयन्या पयलीं हांगा रिक्वेस्ट केल्ले नॅशनल हायवेक तो जो सर्वीस रोड आसा पळय न्ही तो सर्वीस रोडाचेर स्क्रॅप यार्ड चलता गॅरेज चलता आनी काही ट्रकांच्या गाडयेचेर पार्किंग सुद्दां आसा जर तो सर्वीस रोड केन्ना जर 2 वे केल्लो जाल्यार आज तो एक्सिडंट जावचो नासलो म्हाजी परत मागणी आसा नॅशनल हायवे कडेन की तेंच्यांनी जो रोड सर्वीस रोड आसा जो एन्क्रोचमेंट आसा स्क्रॅप यार्डाचे आनी गॅरेजीचे ते क्लियर करचे आनी कोपरडेर लोकांक तो 2 वे करून दिवचो अंडरपासांतल्यान लोक कोपरडेर येतले आनी कोपरडेर परत अंडरपासांतल्यान लोक फोंड्या वयतले एक्सिडंट जावपाचो प्रश्न येना पूण अशें खंयच जायना नॅशनल हायवे जे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्या हांगा कांयच लक्ष ना जर तेंच्यांनी वेळार लक्ष घातलेले जाल्यार एक्सिडंट टोटली बंद जातले आसले कोण इंजर्ड बीन आहा इंजर्ड काय ना फक्त व्हेकल खंयची गाडी निवडला गाडी आसा महिंद्रा झायलो एक आसा एक प्रायव्हेट बस आसा आनी एक एसटी आसा आणि गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. फोंडेच्या मुखेल अधिकृत आराखड्याचे मंगळारा डिजिटल सादरीकरण जालें. शेतामंत्री रवी नायक, फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक हेर नगरसेवकांनी नागरिकां सयत हे सादरीकरण पळयलें. अदमाशी 315 कोटीची ही येवजण आशिल्ल्याचें नगराध्यक्षान सांगलां. पळयात. एवरी वीक ते विजीट करपाचो म्हणा भितर आनी तो मास्टर ड्राफ्ट केला तेजे थोडे चेंजीस करून आमी इमिजिएटली तो मास्टर प्लॅन फायनल करून आमी तो काम सुरू करतले. म्हाका खूब कॉस्ट आतां ते रफ एस्टिमेट जो केला 315 कोटीचो केला आनी ते फेज वायज 10 years प्लॅन आसतलो 5, 10, 15 पूण ते सेग्रिगेशन जातले आनी आमची जी प्रायोरिटी आसा आतां आल्मिरा स्कुला कडेन प्रायोरिटी आसा ट्रॅफिक कंजन जाता बस स्टँड आसा दादावरचे हे मेन फर्स्ट प्रायोरिटीचे जातले. मागीर डेव्हलपमेंट ऑफ नाला जातले. नालाचे कल्चरल फेस्टिवल जावपाक जाय वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स जे कल्चरल फेस्टिवला खातीर कितें येतले अशें न्ही हांव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर म्हणना पूण ते जे एग्जाम्पल्स दाखयले भारत देशाभर तेमी सगळे प्रोजेक्ट्स केला त्या प्रमाणे नालाच्या ब्युटिफिकेशनाक ते सगळे कल्चरल फेस्टिवल जातले. तशेंच सायकलिंग ट्रॅका खातीर तेजे तरतूद ते करतले. मागीर आतां तेंची फ्युचर प्लॅनिंग आसा की फुडें वयले इलेक्ट्रीक बसीस ते स्मार्ट सिटी इलेक्ट्रीक बसीस कशें मुवमेंट जातले. आतां सगळे इंटिरियर रोड आसा ते डेड एंडा पावतात ते कशे रिजिन्युएट करपाचे ते कशे परत रावंड परत सिटी भितर येवपाचे सो लोड कमी जावपा खातीर एकूच कडेन सगळे कडेन बसीस येतल्यो ट्रॅफिकीक कंजेशन कमी जातलें. हेजेर तेंचो दृश्टीकोन आसा. फ्लडींग फुडें फ्लडींग जावचें न्ही हेच्या खातीर तरतूद केली आसा तेमी. सो आतां 1-2 वर्सांनी 15 years प्लॅन आसा. आतां प्रायोरिटीचेर आमी आल्मिरा स्कूल बस स्टँड एरिया जाता हे आमी इनिशियसली करतले. 315 कोटीचो जो आसा एस्टिमेट केला तो रफ एस्टिमेट आसा तो फुडें आमी प्रोजेक्ट म्हणटा तसो ते चेंज जातलो. खुबशे हे आसा डेव्हलपमेंट कित्याक लोक चडशे जे लोक आसा फोंड्यात रावपाक सोदता कित्याक हांगा ताका दूध मेळटा हांगा ताका उदक मेळटा सगळे लायट मेळटा म्हणून सगळे लोक हांगा आनी हांगसरले वचपाक सेंटर पडटा. सो ही जागा प्रिफर करता म्हणजे हे आमी जाता तितले प्लॅन करून ते इम्प्लिमेंट करपाचे प्रयत्न करता. आनी म्युन्सिपालिटी सेशन केला आनी फुडें आमगेले एक कॅरियर आमी कापता सगळे म्युन्सिपालिटी जावं मागेले जे सरकार हे आमी करता. सो जे आसा हे आतां आमी लोकांचे सेशन घेतला परतो तो कॉम्पिटिशन प्लॅन केलेलो ते मागीर परत ते पळोवया आमी आसा लोकांचे सेशन खूब दिलें तो इम्प्लिमेंट करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आयज सुके हवामान अणभवपाक मेळटलें. वारो घोळपाचो थांबला. सांजे मळबांत कुपां दाटतली. उणें तापमान 20 ते 22 डिग्री सेल्सियसा वयर उरतलें. मन्नार आनी कोमनूरच्या बोट दनयाक सादुरतायेची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.